दी गई है एमएलए साहब की तरफ से। प्लीज आप सभी लोग रिफ्रेशमेंट करके ही जाइएगा। फिर धन्यवाद सभी लोग। डिफेंस ऑफिसर सभी फल है, आप लोग कर लीजिए। आप लोग विश्वा गोवा प्रेसिडेंट श्री सुमित सिंह खाता साहब प्लीज। चौधरी जी a brave officer of the 11th Sikh Regiment who sacrificed his life in Assam in 2000. He was leading an operation against Ulfa militant where he made the ultimate sacrifice. His extraordinary bravery earned him the Kirti Chakra, the nation's second high award. To honor his memory, a Martyrs Day ceremony is being held today, organized by our Honorable MLA Shri Sankalp Amondkar and Vishwa President Shri Sudhir Singh Khalsa. A government school in Sajja had also been named after him. Let us pay tribute to this hero by observing 2 minutes of silence. His sacrifice will never be forgotten and his bravery will continue to inspire future generations. God. Come on, God! Say the chorus. Salam Tegap. Salam Mes. Come on, God! Salam Mes. Sok Shastra में करेगा। Sok बाकी अगर
best. Good morning to one and all. Today I, along with my mother and my grandmother, we have paid our tribute to the great soldier who has sacrificed his life for the well-being and in defending our motherland. We should be proud, and I am proud to be the daughter of Kirti Chakra Vijayata Lieutenant Narendra Maikar. While I say this, it also remarks the loss in our lives that will remain forever. We feel pain every moment of our life, and the vacuum will never be changed. So sometimes when I was little, I was just 2 years old, and this incident happened, and in within seconds, everything had changed. We didn't know how to react, and for me, it was something that shook me. And years later, when I understood and I started accepting the fact that my father has been such a great person, it was my humble feeling, and I was very grateful to be related to such a brave soul. My pain will never change, it will always remain the same, but I would say that my father will not just be a hero for me, but will also be inspirational to a lot of many people out there. Today, as I stand here, on also behalf of my family, I would say that we're very happy to know that my father's Smarak Sthal will be ready at least 25 years after his martyr, and we hope to see it in a few months from now on. And for this very reason, I would also like to thank MLA sir, Sankar Vamankar sir, that he personally took the initiative into this matter. Thank you so much, sir, and thank you to all of you being present here. Thank you for showing the love, support, and respect by attending this ceremony. Thank you so much, Jai Hind. सगळ्यांत पयलीं आयज आमकां अख्ख्या मुरगांवच्या लोकांक तशेंच अख्ख्या गोंयच्या आनी देशाच्या लोकांक हो एक प्रावड मुवमेंट. कित्याक आयज जो लेफ्टनंट नरेंद्र मयेकर जो आमचो सुपुत्र आसा सड्या वयरसून, आनी आयज तेजे जी डेथ एनिवर्सरी आसा, जे तेणें लेफ्टनंट आसल्या कारणान जी तेणें लढाई उल्फा मिलिटंटच्या अगेन्स्ट आसामाक तो आपले रेजिमेंट घेवन झगडलो, आनी थंयसर जे मायन्स आसले तेजे भितर तेजो मृत्यू जाले, आनी तेजे उपरांत आयज 25 वर्सां कंप्लीट जाता. हो सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन जे तेजे डेथ एनिवर्सरीक लागून सगळे हे आमचे वेटरन सोल्जर वेलफेअर एसोसिएशन हेंच्यांनी ऑर्गनायज केलेलो आसा, आनी तेज्या लागून हांव सगळ्या आमच्या आख्ख्या मुरगांवच्या लोकांक धन्यवाद म्हणटा. कित्याक ते सगळे व्हड संख्येन हांगा येयले, तशेंच सगळे डिपार्टमेंटाचे नेव्हीचे जावं, आमचे CSFचे जावं, आमचे पुलीस जावं, आमचे आर्मीचे सगळे लोक हांगा येवन आयज तेंचे श्रद्धांजली दिली. आयज आमच्या मदीं तेंची माता आसा, आई आसा, तेजी बायल आसा, तेजी चेडूं आसा, तेजो भाव आसा, हे सगळे जाण तेची आख्खी मयेकर फॅमिली हांगा येयलेली आसा. आनी जशें तेंचे एक आमचें एक सगळ्यांचें स्वप्न आसा जे हांगा जो आमी स्मारक आसा तो एक बरो ब्युटिफाय करचो म्हणून, आनी एक ट्युरिस्ट एट्रॅक्शनूय जावचो. तेजे लागून ऑलरेडी गव्हर्मेंटा कडेन उलोवन आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंता कडेन आमकां ऑलरेडी तेंच्यांनी सँक्शन केल्लेलें आसा. हांगा टेंडर ऑलरेडी जाल्लो आसा, आनी 1-2 म्हयन्यान आमकां हांगा काम चलता तें दिसतलें. हांगा फूल डोम येतलो, तसो आतां आमी पेंडल घातलेलो आसा, तेजे वयर डोम येतलो, तेजो स्टॅच्यू येतलो आमचो लेफ्टनंट नरेंद्र मयेकराचो हांगा. अशें आमी सगळे अरेंजमेंट केल्लेले आसा, आनी हे थोड्या दिसां भितर आमकां दिसतलें हांगा. खूब खुशी जाता, कित्याक आमकां म्हणपाक कांय ना, आयज 25 वर्सां जालीं, बट तेन्ना तेजे चेडूं धाकटें अशें 2 वर्साचें आसलेलें, बट जे तेंचे फॅमिलीन जे त्रास काडला अजून पण ती आई जी हांगा आसा आमच्या बरोबर, तिका कितें जालां आसलें त्या टायमार तें आमी खरेंच खूब दूख काडून ते फॅमिलीन आयज इतलो करेज धरून आयज ते हांगा पावलेले आसा. आनी हांव मागता जे तेंचे मनान इच्छा आसा आनी म्हाजे कडसून जे प्रमाणे तांकां हेल्प करपाक जाता ते हांव सदांच तेंच्या बरोबर आसतलो. आनी एक मुद्दाम लेफ्टनंट नरेंद्र मयेकराची एक सगळ्यांनी आमचे हांगा म्हाजो विचार आसा की सगळे स्टुडंट्स आमची जी स्कुलां आसा तांकां सुद्दां हेज्या बाबतींत पावोनी, कित्याक जे ताका तेजे ब्रेवरीक लागून जे ताका किर्ती चक्र मेळ्ळेलें आसा, हे इंडिया भितर 2nd हायेस्ट एवॉर्ड हो जो प्रेजिडंट दिता. सो येदो व्हडलो एवॉर्ड आमच्या गोंयच्या एक पुत्राक मेळ्ळो आसा, आनी म्हाका दिसता हो एकूच एवॉर्ड आसतलो जो आमच्या गोंयांत
एक मिलिटरी ताका मेळ्ळो आसा आनी तो आमचो लेफ्टनंट नरेंद्र मयेकराक मेळ्ळो आसा सेकेंड हायेस्ट रँकाचो एवॉर्ड. सो वी शूड ऑल बी प्रावड आनी हेजे एग्जाम्पल घेवन आमचे फुडले जनरेशन स्पेशली यूथ तांकां खंय तरी हेजे बाबतींत डिटेल्सान कळपाक लागून म्हाका दिसता तांकां सगळ्यांक युथाक आनी स्टुडंट्सांक ह्या प्रोग्रामा भितर इनवॉल्व करपाचो म्हाजो प्रयत्न आसतलो फुडल्या वर्सांची. इतलें सांगून हांव तेजे परत तुमच्या फॅमिलीक देवान तांकां ताकद दिवं, परत सगळ्यांक बरे भशेन रावणी आनी परत आयच्या ह्या सिल्वर जुबली दिसा आमी नरेंद्र मयेकराक उगडास करतना जे सगळे लोक तांकां सगळ्यांक धन्यवाद. सगळ्यांक तुमकां गोंयकारांक जैन. आज जो दीस जावन आसा आमचो लेफ्टनंट नरेंद्र मयेकर किर्ती चक्र आमचे मदलो गोंयचो भुमिपुत्र जाता ताका जेणें आमच्या देशा खातीर झगडटाना अगेन्स्ट अल्फा इन्सर्जंट्स आसाम हांगासर आजच्या दिसा 25 वर्सां फाटीं आपलो प्राण दिलो. आनी आजच्या दिसा आमी हांगा एकठांय पळय जाल्यार ते एक सिल्वर जुबली न्हय पूण एक 25 वर्सां ताजी पळय फॅमिली आसा, ताची धर्मपत्नी, ताची आवय आनी ताची धूव आनी बाकीची फॅमिली हेमी पळय कश्ट केल्या. 25 वर्सांचे आमी कश्ट काडला तेन्ना जेन्ना एक फॅमिलीचो मनीस नासता तांच्या वांगडा ते कितें एक फॅमिलीक दिसता तें आमी पयलीं चिंतपाक जाय बाकीच्या गोंयकारांनी, स्पेशली द सिवील पॉप्युलेशन ऑफ गोवा. की एक मनीस सोडून गेलो आनी देशा खातीर सोडून गेलो ते आमी पळय आयज आसा ते सगळे असले मनशांक लागून आमचें जिवीत आमी सारतात. सो ते उगडासाक लागून आमी फॅमिलीचेर कितें जाता आनीक इन सपोर्ट ऑफ द फॅमिली आमी हांगासर एकठांय जाले. तशेंच गोवा स्टेट गव्हर्मेंटा कडेन गेली एक मागणी अशी आसा की चडशे आमी गोंयांत पळयता की आज हांवें पळयलें कांय एक सर्वीसमॅनांनी म्हणलेलें की सरकारान ताचे फॅमिलीक ताचे धुवेक नोकरी दिवची हें तें अशी भीक मागपाची कोणा कडेन मांग करपाची गरज पडपाक शकना. ही गव्हर्मेंटांनी अशें प्रोविजन हाडपाक जाय. बाकीचे स्टेटींनी जेन्ना पळय आमी वता तेन्ना आमी पळयतात की कितें आसता युनिवर्सिटीक वच, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजाक वच, ते डिफेन्स पर्सनल म्हणून सेपरेट कोटाच आसता तांच्या भुरग्यांक डिपेंडंट्सां खातीर. पण आमच्या गोंयांत गोवा युनिवर्सिटीक वच तुका सर्वींग आर्म फोर्सीस पर्सनल म्हणटा ताका कसलोच कोटा म्हणटा तो मेळचो ना. बाबा कितें समज ताचो आवय बापूय खंय आसा एट अ फार फ्लांग एरिया इन इंडिया, नॉर्थ इस्टाक आसूं काश्मीराक आसूं आनीक थंय गोंयकार ताचो पूत वो धूव समज हांगा एडमिशन घेवपाक सोदता गोवा युनिवर्सिटीन जाल्यार तें प्रोविजनूच ना. तर म्हाका दिसता कडेन कांय कारण अशीं जावपाक शकता लॅक ऑफ इन्फॉर्मेशन आर्म फोर्सिसांची गोंयकारां मदें ना. तर ताका लागून म्हाका दिसता जी पळय अथॉरिटी हातूंत इनवॉल्ड आसा युनिवर्सिटीचे वायस चान्सलर काय गोंय सरकाराचो आमचो एड्युकेशन मिनिस्टर तांणी हें प्रोविजन करचें आनी परतें लोकांक म्हणजे एक एमएलएक मेळोवन आनी माग करची की आपल्या फॅमिलीच्या मनशाक नोकरी दिवची अशी गरज पडची न्ही. सो हाजे वयल्यान म्हाका दिसता ही 25 इयर्स पळय आमी सेलिब्रेट करतात की हें गरजेचें की आमी एक सपोर्ट दिवपाक एका फॅमिलीक की आमी तांच्या वांगडा आसा म्हणून हें चड गरजेचें. आनी तशेंच जायते तरणाटे भुरगे आज म्हाका हिंगा कमी दिसले. NCC कॅडेट्स आयिल्ले म्हाका दिसता जायते कॉलेजीचे भुरगे भितर चड करून आसपाक जाय. कित्याक जेन्ना असले समारंभाक तरणाटे भुरगे येता तर ताजेर एक तुका प्रोत्साहन म्हणटा तें मेळटा. फुडले पिळगेक आमी म्हणटा कसली फुडली पिळगा आमची गोंय सोडून भायर वता ती फॉरेनाक ना, आमची रक्षा करता तसली आमच्या देशाच्या आर्म फोर्सिसांक भितर सरता तसली आमकां फुडली पिळगा जाय. सगळ्याच भितर सरूंक शकना पूण जेन्ना आमी प्रयास करतले तेन्ना गोंयकार म्हाका दिसता आर्म फोर्सिसांक वाडपाक जाय. सद्याक आमी खूब कमी आसा, थोडेच गोंयकार आसा आर्म फोर्सिसांक पूण हें वाडपाक जाय. आमी आमची कडेन एक तुलना म्हणून केली जायत मणिपूर सारके एक धाकटे स्टेटीक आमी करुया जेंचें पॉप्युलेशन म्हाका दिसता आमचे सारकें आसतलें. पूण त्या स्टेटीन तुमी पळयतले की अधिकारी वर्गाचेरच तुमी चोयले जायत म्हळ्यार 5 ते 6 मणिपूर स्टेटचे तुका तरणाटे आर्म फोर्सिसांक अधिकारी ऑफिसर म्हणून भितर सरतात. पूण आमच्या गोंयांत मातशें दूख दिसता की एकाद पळय भितर सरता. म्हाका दिसता वर्साक 1 वा 2 वर्सांनी एक भितर सरता दिसता. तर जेन्ना तरणाटे असले फंक्शनाक घेतले म्हाका दिसता लेफ्टनंट
मयेकर आमचो कीर्ती चक्र पडे आसा तो एक आदर्श पुरुष आजच्या तरणाट्यांक जावन आसा. देव बरें करूं. जय हिंद. आनी घडणूक घडली जाल्या आनी ते दिसा जेन्ना कळ्ळें तुमकां तेन्ना पासून आज म्हणटा तुमचें लायफ कशें डिसिजन घेतलें की आपण आर्मीन वचून जॉइन जाता. कसो जायना आलो घराण्यांक कामाक गेलो दुसरें काम केलें आनी रिटर्न करून धाडलें एडवर्टायजींग सगळें घेवन गेल्लो. ती एडवर्टायज पळयली आनी ताणें रिटर्न बरयलें आनी ताका परत रिटर्न येयलें न्हू. खंयच सगळें सोडलें विराट करून रावलो ते आनी घरा येयलो. आनी वचूं नाका म्हटल्यार आपूण वयतलोच म्हणून सगळें आमचे गेलो तेणी काम केलें. ह्यो कशें आसलो जिद्दी सगळ्या कामाक जिद्दीपणा करी. कोण झगडी जाली कितें जालें सगळें तांकां मिटयतालो 2 शब्द सांगतालो. पन्नाशें वायट करी नासलो. कितें फ्रेंड अशें तुजे भशेन ताका गाडयेर मांग वयताले खूब जॉली आसलेलो तो. पूण ते कितें वयर हें करून रावले आनी तो म्हाज्या पुताचो घात घेतलो आनी ते बी कशी तो कोण येयल्लो पळय तेची ड्युटी आसलेली. तो म्हणलेलो आपूण आयज वयर वयता रे तूं मातशी म्हाजी ड्युटी कर म्हणून आनी तांकां सांगलें बटाट्याची भाजी आनी चपाती करून दवर म्हणून सांगलें. आपूण रोखडो येता म्हणून तेंच्यांनी वयरसून गुळी मारली हो फुडें न्हू आनी त्या बाटल्यान म्हणून हेका ती गुळी लागली. तरी आसतना तो सांगता आपल्याक बेगीन व्हर वचून उलयलें आनी मागीर गुळी पोटाक लागली. ते सगळे रडटाले येवन आमचे सगळे येयल्ले तेचे वांगड इतलो बरो आपलो खूब बरो करतालो म्हणून आमकां चपाती आनी भाजी करून दवर म्हणून. आतां आजून कसो भाजयेची बटाट्याची खूब म्हाका वायट दिसता भरून येता. पूण तरी ह्या भुरग्यांचेर हांव मन सगळ्यांच्या कुटुंबामध्ये आसा. कीर्ती चक्र तांकां एवॉर्ड कीर्ती चक्र अभिमानाची गजाल. कीर्ती चक्र कितें लास्टाक ताका मागीर आनी आसामाक घाललें. घरा कडेन खूब अभ्यास केलो आनी मागीर ताका पोस्टींग दिलें आनी तो आसामाक गेलो. थंय चड काम करूंक ना तेणी. रोखडेंच ताका तें हें जालें आनी मागीर ताका तें कीर्ती चक्र तेच्या मरणा उपरांत मरणा उपरांत दिलें. सो तुमकां अभिमान आसा की अशें तर कितें करतलें हो मागीर आमचो चेडो आसा सगळ्यांच्या मदीं कुटुंबा मदीं मनाक ताका वचना न्हू. सगळ्यान व्हडलो न्हू भावंडाक पळयतालो आनी कितें खूब वायट दिसता. करताले कितें देशा खातीर गेलो न्हू म्हणून अभिमानूय वाडटा. देशा खातीर प्राण सोडले तेणी आनी आतां हे इतले देशा खातीर गेलो म्हणून हे इतले जमोन आतां तेजें स्वागत करता न्हू ते म्हाका अभिमान आसा. जेन्ना बातमी आयली तेन्ना तुमी वास्कोच आसले. पयलीं आमी आसामाकूच आशिल्ले पूण तेन्ना ताका ती क्लायमेट मातशी जायना ते चेडवाक म्हणून आमकां तेणी हाडून पावयल्लें. ताका लागून म्हणजे 5-6 म्हयन्यांनी तेजे उपरांत लायफ कशें चल्लां तुमचें आतां 25 वर्सां. तेजे बीन आतां जायना न्हू तरी पूण म्हाज्या देरान खूब हेल्प केलो म्हाका चेडवाक व्हडलें. आतां कीर्ती चक्र मेळटा तांकां म्हणजे भारतांत अभिमानाची गजाल. कोणी देशा खातीर प्राण दिवप हेजे सारकी गजाल जायना. तुमकां कशें दिसता की तुमच्या घोवान देशा खातीर तेणी आपलें नांव व्हडलें केलें म्हणून प्रावड फील जाता म्हणजे तुजे परस आनी व्हडलें कांयच इस दिशा में 2-3 कार्य अभी और किए जाने हैं. एक तो यहाँ पे जो मार्ग घोषित है वहाँ पे एक नाम पट्टिका लगे, एक इंडिकेशन बोर्ड लगे, लेफ्टिनेंट नरेंद्र माइकर शहीद लेफ्टिनेंट नरेंद्र माइकर मार्ग. साथ में ये जो सर्किल है इसका बोर्ड भी यहाँ पे लगे, लेफ्टिनेंट नरेंद्र माइकर चौक.
तीसरी बात यह है जो कीर्ति चक्र सम्मान है, ये सेकेंड हाईएस्ट मिलिट्री सम्मान है शौर्य चक्र के बाद। और इतने बड़े सम्मान की विजेता की पत्नी, सम्मान पाए गए विजेता की पत्नी वो श्रद्धा और वो सम्मान नहीं मिल रहा है। हाँ, गोवा सरकार ने उनको एक जॉब तो दिया है, लेकिन लोग सेंसिटाइज नहीं है, संवेदनशील नहीं है कीर्ति चक्र को लेकर के। तो इसके प्रति जागृति लाने की आवश्यकता है समाज में। लोग जाने कीर्ति चक्र होता क्या है और किन लोगों को मिलता है। और जब ये लोग जान जाएंगे तो स्वतः सभी लोगों का मस्तक इन माता और इन नेहा माईकर जी के चरणों में अपने आप झुक जाएगा। और यही सम्मान हम देखना चाहते हैं गोवा में। इसके लिए बारंबार ये सरकार कुछ न कुछ करे। स्मारक स्थल, हाँ एक और मांग थी, ये म्यूजियम जहाँ पे भी है, म्यूजियम पे इनकी हिस्ट्री लगाई जाए वहाँ पे। तो किसी सिलेबस में है मैंने सुना है, लेकिन वो सब लोग शायद नहीं पढ़ पाते, इसलिए कहीं ना कहीं म्यूजियम में, जहाँ भी म्यूजियम है वहाँ पे इनके फोटो और इनकी कृतियों का उल्लेख होना आवश्यक है। बस इसकी बात है।